पंचायत वार्ड फेररचनेच्या मुद्द्यावेल्यान दिवचल तालुक्यातल्या मुळगांव पंचायत वाठारांतले भाव आक्रमक जाले। आमचो वॉर्ड नंबर 3 फोडून आमच्या समाजातले 88 मतदारांक वॉर्ड नंबर 4 घातल्या अशें करतना आमकां काळखान दवरले अशी कागाळ लोकांनी केली। आमचो वॉर्ड पयलीं सारकोच दवरचो तशेंच ह्या फावट आमकां आरक्षण दिवचें अशी मागणी रामचंद्र परवार आनी हेर भावांनी केली। ना जाल्यार येवपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। कारण आमच्या या वॉर्ड नंबर 3तली वोटिंग 115 आसा आणि बूथ 42 सगळे 175 आसा। तेन्ना आमच्या वॉर्ड नंबर 115तली वोटिंग 188 वोटिंग काडल्या आनी गांवकार वाडा वॉर्ड नंबर 4 घातलेले आहा। तेन्ना हांव अशें उलोवंक सोदतां की आमच्या ह्या वॉर्डाचे पारंपारीक म्हणजे कितलीशीं वर्सां आमी वॉर्ड नंबर 3तूच आमी हांगा वोटिंग केल्लेली आसा आणि आमकां ती वॉर्ड नंबर 4 नाका। तेन्ना आमची वोटिंग 4 जी आला ती आमची वॉर्ड नंबर 3 हाडची अशी हांव अपेक्षा करता। जाणटे आमचे हे करून गेले तेच वाटेचेर आमी चलता आणि मध्य मध्ये हो फोडाफोड तुम्ही करता। कित्याक तुमकां कोणी दिला हो अधिकार तुमकां फोडाफोड करपाक? आमी हक्कान आमी वोटिंग केला न्हू, आमकां आमच्या वोटान आमी वोटिंग केला आणि तुमकां अधिकार हो कोणी दिलो हो फोडाफोड करपाक? तो मनीस आमकां समोर जावो। हे लोकांनी कोणी तरी अशें केलां की हे हांगातली तेंची वोटिंग तोडून रिजर्व पोस्ट जातलो म्हणून हे कितें तरी घडीत कळ्ळें अशें दिसता म्हाका। त्या खातीर मामलेदाराक हांव रिक्वेस्ट करता जशी आमची पयली आसली त्या जाग्यार आमची वोटिंग हाडची आहा तशी आमी नाल्यार वोटिंग करचें ना।